ते गावचे आमचे न्हू तांकां सांग तुम्ही आग्रेत चला तो गांव प्रोटेक्ट कितें करूंक जाता आमी समक्ष आमचे गांवचे लोक आमचो हो डेव्हलपमेंट जाय. मसणभुयेक धर्मीक सांस्कृतीक आनी दायजाचे नदरेन म्हत्व आसा अशें म्हणीत आखाडो दिवाडे नार्वे वाशीच्या लोकांनी आर्थीक घाट प्रकल्पाक विरोध केला. या देवाच्या हेतून आमच्या जाणट्यांनी ही मसण हांगा उभी केल्ली. देवा ती मसण अशीच उभी हांगा आसची. आमचे सगळे गावचे मुड्डेवेले वाशीवेले सगळे बालक तुमचे कडेन शरणागत येवन तुमचे कडेन मनोभावे प्रार्थना करता आणि ही मसण अशीच आसची. आणि हे मसणेक जे कोण पळय हांगा बंद करूंक सोदता हात लावंक सोदता एका देवा तुझे कडेन शिक्षा दिवपाची जबाबदारी आसा आणि आमी ती जबाबदारी तुजेर सोडटा. सगळे तुजे कडेन शरणागत येता तांकां तुवें शिक्षा करची जबाबदारी दाखोवची आणि हांगासर येवप आमची मसण आमची बरे भशेन राखची. आमदार राजेश फळदेसाय सांगता आपूण लोकां वांगडा जी पळय आसा जे आमची स्मशानभूमी आसा ती आमकां खंयच्याय परिस्थितीन थंयच्या थंयच जाय. आमकां आनी दुसरे कडेन बी पर्याय कांय नाका. आतां आमी चड ते खोपरी घेवपाचे ना. आमचो एकूच आसतलो की आमी सगळे जाण एकटेन आसा सगळे जाण एक रावन आमी ते म्हणजे जो पळय आरती घाट आसा ह्या प्रोजेक्टाक आमी ओपोज करतले. ते गांवचे लोक आखाडकार म्हण दिवाडकार म्हण ओल्ड गोवाचे म्हण शांतिस्तेचे म्हण सगळे तीर्थावयले म्हण आमी सगळे एकटेन आसा. आमी खंयच्याच परिस्थितीन तो प्रोजेक्ट तसो आमची मसुंडी काडून तांकां आमी हाडपाक दिवपाचे ना.